नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचे आता पर्रीकाराक म्हादयचेर ट्रिब्युनला भायर सेटलमेंटा खातीर पत्र 14.98 टीएमसी उदक जाय म्हण मागणी. चर्चेक जाय थंय जाय तेन्ना येवपाक तयार. सीआरझेड प्लान थारना तो मेरेन प्रकल्पाक ईसी ना ही एनजीटीची ऑर्डर बदलात म्हण एमओईएफ एनजीटीत ईसी मेळनाशिल्ल्यान सरकारी आनी प्रायव्हेट प्रकल्प पडले अडकून. चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव दोषी. सीबीआयचे स्पेशल कोर्टान दिलो निकाल. 3 जानेराक थारतली ख्यास्त. तो मेरेन लालू पुलीस कस्टडीत. ऑनलायन फ्रॉड करपी आता करूंक लागल्यात. आयव्हीआराचो उपेग बँक डिटेल कोणाकच दिवची न्हय म्हण सायबर सेलाचो उलो. मराठीक राज्यभाषा करची म्हण नरेश सावळान स्टँड घेतलो पण ताका तिकेट दिली ना. गोवा फॉरवर्डाचो सनसनाटी खुलासो. होम ग्राउंडार एफसी गोवा हल्ली. बाबत डिफेन्साचो फायदो घेवन एफसी पुणे सिटीन चढयले 2 गोल. येडियुरप्पा उपरांत आता कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याकय म्हादयच्या प्रश्नाचेर कोर्टा भायर सेटलमेंट जाय तशें पत्र सिद्धरामय्यान गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक धाडलां. आपल्या पत्रांत सिद्धरामय्यान पिवपा बरोबरच मलप्रभा न्हंयचेर निंबून आशिल्ले दुश्काळी गांवांकय उदक जाय म्हण स्पश्ट मागणी केल्या. ताणें 15 टीएमसी उदकाची मागणी केल्या. आपणे सेटलमेंट मागिल्लो तेन्ना खंय जाप दिली ना. येडियुरप्पाच्या चिटीक खंय रोखडीच जाप दिली म्हण खंय ताणें परत बरयलां. म्हादयचे उदक कर्नाटकाक मनीसपणाचे नदरेन ताण भागोवपा खातीर दिवपाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार तयार जाला. मात मनीसपण थंयच उरलें. कर्नाटकान आतां आपली परत नाटकां सुरू केल्यात. येडियुरप्पाक राजकीय फायदो जावचो म्हूण चर्चे खातीर पर्रीकारान दारां उगडीं करतकच आतां ट्रिब्युनलांत आशिल्ल्या ह्या वादाक आनीक फाटें फुटपाक लागल्यात. सिद्धरामय्यान पर्रीकाराक आनीक एक पत्र धाडलां. 22 डिसेंबर 2017 हे तारखेन सिद्धरामय्या गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक केल्ले आपल्या पत्रांत म्हणटा, म्हादयच्या प्रस्ना विशीं हांवें 24 मे 2017 कोर्टा भायर सेटलमेंट करपाक म्हूण तुमकां आनी देवेंद्र फडणवीसाक केल्ल्या पत्रांक कांयच प्रतिसाद येवंक ना. मात आतां म्हादयच्या प्रस्नाचेर 20 डिसेंबर 2017 तुमी कर्नाटक बीजेपीचो अध्यक्ष येडियुरप्पाक बरयल्लें पत्र कर्नाटकांतले मिडिया रिपोर्टांनी आयलां. मात हांव आतां परत तुमकां एकदां विनवणी करतां. जाय ते सुवातीर आनी जाय तेन्ना एकठांय येवन ह्या प्रस्नाचेर चर्चा करून कोर्टा भायर सेटलमेंट करुया. हांव तशें पत्र महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाकूय करतां. ट्रिब्युनला मुखार हे केसीचेर निमणी सुनावणी रोखडीच जावपाची आसा. ताचे पयलीं सेटलमेंट जावपाक जाय. कर्नाटकाक 14.98 टीएमसी उदकाची गरज आसा. जातूंतले 7.56 टीएमसी उदक हें धारवाड आनी हुबळी वाठारांतल्या लोकांक पिवपाक जाय. जाल्यार 60 टीएमसी उदक हे मलप्रभा न्हंयच्या दुश्काळी वाठारांनी जाय. दुसरे वाटेन काँग्रेसीचो गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर फोग काडलो. राणे म्हणटा, कर्नाटकात जावपी इलेक्शन नदरे मुखार दवरून पर्रीकार म्हादयच्या विशयाचेर सेटलमेंट करपाक सोदता तें सामकें चुकीचें. वाद ट्रिब्युनलांत आसतनाय कर्नाटक बेकायदेशीर कॅनलांचें काम चालूच दवरता हाचे वेल्यान तांची कितें कापास्ताद आसा ती सगळ्यांनी पळयल्या. इलेक्शन मुखार आसा म्हूण गोंयकारांच्या हिता आड निर्णय घेवप सामकें चुकीचें, कोण खंयचे पार्टीचो आसूं. वाद ट्रिब्युनलांत निमण्या पावण्यार आसा. ट्रिब्युनलांतूच निकाल जावनी तो मेरेन सरकारान धीर धरचो. प्रुडंटाचे एडोनांत उलयतना गोंयचो आदलो एजी आनी सध्याचो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णीन कर्नाटकाक उदक पिवपा खातीर न्ही जाल्यार साखर कारखान्यां खातीर जाय म्हूण सांगिल्लें. नाडकर्णीत सध्या म्हादयची केस पळयता. कर्नाटका सध्या जे पळय चलयलां की आमकां उदक जाय म्हणून तांकां ड्रिंकींग वॉटरा खातीर उदक नाका. ड्रिंकींग वॉटर तांच्यो 22 नदयो आसा. मलप्रभा रिजनांनी आसा, बेळगांव खानापूर आसा, त्या भायर
हुबळी धारवाड आसा तांकां जाय तांणी साखर कारखाना चालू केल्या आणि शुगर केन क्रॉप कल्टिवेशन केला. जे शुगर केन क्रॉप कल्टिवेशन 1600 हेक्टर आशिल्ले ते आज 2,42,000 हेक्टर जाल्या. जे तांचे 2 साखर कारखाने आशिल्ले ते आज 88 साखर कारखाने जाल्या. हो साखर कारखानो जो पळय आसा, साखर इज अ वॉटर गजलिंग क्रॉप. हाका भरपूर उदक लागता. ऊसाक खूब उदक जाय. आणि हे साखर पळय आसा, हे राजकारण, हे राजकारणा कडेन सामके निगडीत संबंध आसा हाचो. हे सगळे राजकारणी हे साखर रोयतात आणि सगळे दिस इज अ टिपिकल थिंग. सगळे साखर महर्षी जावपाक जाय. साखर खरें म्हणल्यार इफ टुडे शुगर वॉज डिस्कवर्ड इट वूड हॅव बीन डिस्कार्डेड एज पॉयझन. सगळे रोग जे पळय सुरू जाता ते साखरेक लागून सुरू जाता. शेनवारा पणजे कांय एक्टिविस्टांनी सरकाराचो निशेध केलो. ह्या वेळार एक्टिविस्टांबरोबर काँग्रेसीचे फुडारी पावले. आमकां जाय, आमकां जाय, आमची मादय आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमची मादय आमकां जाय. हो सरकार कोणाचो? हो सरकार कोणाचो? हो सरकार कोणाचो? हो सरकार कोणाचो? So we cannot allow the natural course of water to be diverted just to provide potable water to Hubli and Dharwad districts. And for the cash crop sugarcane plantations we are going to divert. And what about Goans? गोवन्सा गोंयकारांक कसलो अधिकार ना? आमची मादय आमकां जाय हो सूर आमी आज. दिस इज जस्ट अ एजिटेशन. आज स्टार्टिंग जाला. फूल गोवा विल बर्न because of this Madai issue, and it is the most important issue confronting every Goan. So we request the Chief Minister to withdraw the letter and arrive at a consensus by consulting all the people of Goa. So North Goa कितले कोडे उदक मेळना आनी नॅचरल फ्लो जो कर्नाटकांतल्यान सारको गोंया येता तो आमगे तो मनोहर पर्रीकरान केला. तो नेचर देवान गेलो आनी हो कोण आनी आमी कोण बंद करपाक. ही लायफ लायन हायकोर्टान तो जे हे चला सुप्रीम कोर्टान ताजो कितें परिणाम ह्या डिसिजनाचे जातले? हे डिसिजन जर कितें जालें मनोहर पर्रीकर जबाबदार आसतलो. आख्खे गोंयकारांनी हे फोटिंगार रिस्पॉन्सिबल धरपा पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एनजीटीच्या ईसी दिवपा विशींच्या अटीक लागून CIZ वाठारांत कितलेशेच प्रकल्प अडकून उरल्यात. एनजीटीन सगळे कोस्टल राज्यांक CRZ प्लान थारावन उपरांतच प्रकल्पांक ईसी दिवपाची ऑर्डर दिल्ली. CRZ प्लान दिवपा खातीर 30 एप्रिल 2017 ची डेडलायनय फिक्स केल्ली. मात एनजीटीची ही ऑर्डर CRZ वाठारांतल्या प्रकल्पांक बादता सरकाराची अडचण जाता. MOEF आता एनजीटीच्या ह्या ऑर्डरींत बदल मागता. जो मेरेन कोस्टल राज्यांत CRZ प्लान थारायना तो मेरेन CRZ वाठारांतल्या खंयच्याच प्रकल्पांक ईसी दिवप ना म्हूण एनजीटीन अर्द काडिल्ली. CRZ प्लान थारावपाक एनजीटीन 30 एप्रिल 2017 ची डेडलायनूय थारावन दिल्ली. एखाद्या राज्यान हें करूंक ना जाल्यार त्या राज्याच्या संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्याक 5 लाख रुपया फायन पडटली. ही फायन ताच्या पगारांतल्यान वसूल करतले अशी तरतूद आशिल्ली. मात आतां MOEFाक एनजीटीचे ह्या ऑर्डरीची अडचण जावपाक लागल्या. एनजीटीचे ह्या ऑर्डरीक लागून CRZ वाठारांतल्या प्रकल्पांक ईसी मेळना. हे ऑर्डरीत बदल करचो म्हूण आतां MOEF एनजीटीत गेल्या. जो मेरेन कोस्टल राज्यांत CRZ प्लान थारायना तो मेरेन ते कोस्टल झोन वाठारांतल्या प्रकल्पांक ईसी दिवप ना म्हूण एनजीटीची ऑर्डर. CRZ प्लान थारावंक एनजीटीची 30 एप्रिल 2017 ची डेडलायन. प्लान थारावंक ना जाल्यार संबंदीत राज्याच्या अधिकाऱ्याक 5 लाख रुपया फायन. मात एनजीटीचे ह्या ऑर्डरीक लागून MOEFाक अडचण. ऑर्डरीक लागून CRZ वाठारांतल्या प्रकल्पांक ईसी मेळना. ह्या ऑर्डरीत बदल करचो म्हूण आतां MOEF एनजीटीत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. आरजेडी मुखेली आनी बिहारचो आदलो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाळ्यांत दोशी. सीबीआयच्या स्पेशल कोर्टान शेनवारा निकाल दिलो. चारा घोटाळ्यांत लालू आतां मेरेन 2 केसींनी दोशी थारला. मात ह्याच प्रकरणांतलो आनीक एक आरोपी काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा आनी हेर 5 जाणांक कोर्टान दोशमुक्त केल्यात. लालूची ख्यास्त 3 जानेराक थारतली. तो मेरेन लालू पुलीस कस्टडीत.